गोंयांत देव देवतांचे वर्सांवर्स जावपी काले जात्रा ही गोंयची खाशेली लोक परंपरा. आमच्या पुर्वजां पासत चलून आयिल्ली परंपरा अजूनय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जाणट्या नेणट्यांनी जपून दवरल्या. पिळगांवच्या थळाव्यांनी श्री शांतादुर्गेचो कालो व्हडा उमेदीन मनयलो. पळयात काय खीण. पिळगांव श्री शांतादुर्गेच्या काल्या निमतान सकाळी देवाक अभिषेक जालो. उपरांत आरती पुजा आनी सांजे वेळार देवीची पालखेंतल्यान मिरवणूक काडली. काल्याचे खाशेलेपण आशिल्लो गवळण कालोय पळोवपाक मेळ्ळो. आयकात देवस्थानाच्या अध्यक्षाक. श्री शांतादुर्गा देवस्थान ह्या देवस्थानाचो अध्यक्ष पुंडलीक परब गांवकर तुमकां सांगूंक सोदता की आमचो जो वर्साचो कालो आसा तो ह्या दिसा 3 डिसेंबर 2022 येयला आनी तो आमी त्या दिसा साजरो करता. तेन्ना सकाळी आमचो जो सुरवात जातली ती देवस्थान कमिटी आनी ब्राह्मणा तर्फे एक आमचे धार्मीक विधी ही सुरवात करतले. थंयसून आमची सुरवात जातली आनी मागीर आमची रातचे जो प्रोग्राम आहा तो काल्या पयलीं आमची पालखी काडटली. ती सय भोंवती आमच्या देवळाक प्रदर्शन काडून मिरवणूक करतली, वाजत गाजत मिरवणूक करतली आनी त्या नंतर 11 आमचो 11 साडे 11 सुमार कालो सुरू जातलो, जो सकाळ मेरेन चालू उरतलो. तशेंच दुसरे दिसा आमचो जे जातली 4 तारखेक आमचो पयलीं सांजचो 4 वरांचेर गवळण कालो सुरू जातलो. गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकार.